आयज आमी करया सामकी इजी आनी रुचीक लागता तशी रेसिपी, ती म्हटल्यार चिकन बटरफ्लाय. चिकन पयलीं धुवन साफ करून ताचे कुडके करून घेयात आनी तातूंत इल्लें मीठ घालून मिक्स करून हे थोडे वेळ सायडीन दवरया. तातूंत मागीर काश्मीरी मिरसांगेचो पिठो, मिरयाचो पिठो, चिकन मसाला, आले लसणाची पेस्ट आनी मॅजीक मसाला घालून मिक्स करून तातूंत इल्लो कॉर्नफ्लावर, अर्धा लिंबाचो रस आनी सोया सॉस घालून मिक्स करून हे थोडे वेळ मॅरिनेट करपाक दवरया. मागीर बटाट बरो तासून ताचो मिडियम सायज कापां करून घेयात. आयदनान इल्लो कॉर्नफ्लावर आनी उदक मिक्स करून ताची ती स्लरी तातूंत घालात आनी थोडे वेळ सायडीन दवरया. ते मागीर एक बटाट्याच्या कापां मदीं ते मॅरिनेट केल्ले चिकनाची फोड घालात आनी टूथपिकान ते आमकां बटरफ्लाय शेपीन सील करून घेवपाक जाय. कालीन तेल गरम करून तेल बरें तापलें तशें ते एक बटरफ्लाय चिकन तातूंत घालात आनी थोड्या वेळान दुसरे वटेन परतून हे आमकां बरें गोल्डन ब्रावन जायसर डीप फ्राय करून घेवपाक जाय. आनी तुमची एकदम रुचीक चिकन बटरफ्लाय खावपाक तयार आसा.